लुकाचे शुभ वर्तमान. लोकांच्या जोम्यांतल्या कोण एकल्यान जेजूक म्हणलें, गुरुजी, आमकां पडला त्या दायजाचो वांटो कुशीन काडून म्हाका दी म्हूण म्हज्या भावाक सांग. पूण ताणें ताका अशी जाप दिली, इश्टा, तुमचे भितर न्यायनीत वो वांटप करूंक म्हाका कोणें नेमला. मागीर ताणें तांकां सांगलें, चोत्राय दवरात आनी सगळे तरेच्या आपसुवार्थांतली मेकळी रावात. कित्याक कोणाक पुस्कोल ग्रेसकाय आसली जाल्यार ताचें जिवीत तिचेर दल्लोलें ना. मागीर ताणें तांकां एक वोपार सांगली. एक ग्रेस्त मनीस आसलो आनी ताची शेतां बाटां खूब पीक जालें. तेन्ना तो आपणाच भितर चिंतूंक लागलो, म्हजो पीक पाडो भरून दवरूंक म्हजे लागीं जागो ना. हांवें कितें करचें? आनी ताणें म्हणलें, अशें करतलो, म्हजे कडेन मोडून ताचेकूय व्हडलें बांदतलो आनी म्हाका पिकलां तितलेंय म्हजे ग्रेसकाय तातूंत भरून दवरतलो. मागीर म्हज्या ओथम्यांक अशें म्हणटलो, ओथम्या म्हज्या, 100 वर्सांक पुरोसो खूब माल तुज्या हातीन आसा. विसव घे, खा पिये आनी मोज मार. पूण देवान ताका म्हणलें, पिशा, आयज राती तुजो ओथमो परत मागचो आसा. म्हणटोच तुवें तयार करून दवरलाय तें कोणाक? आपणाक थेवे एकठांय करता पूण देवा मुखार ग्रेस्त जावंक ना, ताची गोत ही. देवाचें उतर हें.